गोंयांत जी होलसेल डिफेक्शनां ह्या भ्रष्टाचारी जनता पार्टीच्या सरकारान केल्या ही गोंयकारांक आनी गोंयाक बादल्या गोंयचें नांव हातूंत काबार जाल्लें आहा आनीक घटनेचो ही एक हत्या जाल्ली आहा म्हणल्यार 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जे एंटी डिफेक्शन लॉचे आसा ताजी ही हत्या गोंयांत जाल्ली आसा आनी हे सपोर्ट करपाक स्पिकराचें ऑफिस इनवॉल्ड आहा हे पुरावे आमचे कडेन आसात आनी आमकां दिसता की आमी आयचें जें इंटरव्हेन्शन पिटिशन जें घालां हातूंत एक्सपोज जातलें की भारतीय जनता पार्टी आनी स्पिकराच्या ऑफिसान इल्लिगल डिफेक्शनां करून तांचो सरकार चलयलो म्हणल्यार जो गेले 2 वर्सां सरकार चल्ला हो इल्लिगल सरकार हें सिद्ध करपाक आमी कोर्टान शकतले हाजे खातीर आमी हें इंटरव्हेन्शन पिटिशन घालां म्हाका अशेंय दिसता की गोंयांत इलेक्शनाचे पयलीं डिफेक्शनां सुरवात जाल्ली आसा जे पयशे घेवन पक्ष आयल्यात तांणी हें सुरवात केल्लें आहा आनी नॉन बीजेपी वोट डिवायड करपा खातीर हें सगळें कट कारस्थान चालू आसा तेंय बी डिफेक्शनच आनी ती बी एक्सपोज जावपाची गरज आसा म्हणटकच जे लोकांक डिफेक्शन इन द हाऊस एंड आउटसायड द हाऊस फेस करचें पडटा तांणी एकवटान फुडें वचचें पडटलें आनी ताजे खातीरूच आमी हें पिटिशन घाल्लें आसा.